नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. ताळगांवची भाजपा आमदार आनी आदले मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हांकां दीर्घ दुयेसा उपरांत आयलें मरण. तिच्या मरणा उपरांत राज्यांत पातळ्ळा दुख्खाचे ल्हार. मुख्यमंत्र्यांसयत मंत्री आनी आमदारांनी ओंपली आर्गां. वेलिंग पियोळ कुंकळे ग्रामसभेत थळाव्यांनी फार्मागुडी प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प आनी कलम 39A केलो खर विरोध. आयआयटी प्रकल्प आनी कलम 39A आड एकमतान थाराव पास. कारापूरकारांचो मेगा हाऊसिंग प्रकल्प आड विरोध आसा सुरूच. जंतर मंतरा उपरांत राखणदार गड्याचो रवनाथाक प्रकल्प आड थळाव्यांनी घालें गाराणें. चिखले ग्रामसभेत सगळ्या पंच वांगड्यांच्या तेक्यान कलम 39A रद्द करपाचो थाराव एकमतान जालो पास. सलग 3 ग्रामसभेक गैरहजर रावपी पंच वांगड्यांक अपात्र थारावपाची ग्रामसभेत जाली मागणी. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जाले भिरांकूळ अपघात. बांबोळे जंक्शना लागसार 4 कारींचो जालो अपघात. जाल्यार उभय वाठारांत चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात. सुदैवान टळी जिवीतहानी. आणि देशात फाटल्या 10 वर्सांत 152 पेपर फुटींची प्रकरणां आयल्यात उक्ताडार. ह्या प्रकरणांनी एक्काय मनशाक जावंक ना ख्यास्त, सांगता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर. आता खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या राजकारणा खातीर आयचो दीस खरेंच दुख्खाचो थारला. ताळगांवची आमदार आनी आदली महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हांकां दीर्घ दुयेसा उपरांत मरण आयलें. दुर्दैवान तिचो कॅन्सरा कडेन आशिल्लो संघर्श अपयशी थारलो. पिरायेच्या 56व्या वर्सा तिणें हॉस्पिटलांत निमाणो स्वास घेतलो. तिच्या मरणाक लागून राज्यभर दुख्ख पातळ्ळां. मजगतीं सर्गेस्त आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांचेर सोमारास सांजे वेळार 4:30 वरांचेर हिंदू परंपरे प्रमाण निमाणे संस्कार जातले. हिंदू रितीरिवाजांनी आपले निमणे संस्कार जावचे अशी तिची इत्सा आशिल्ली, अशी माहिती उदय मडकरान दिली. गोंयचे आदले महसूल मंत्री आनी ताळगांवची भाजपा आमदार जेनिफर मोन्सेरात हिका दीर्घ दुयेसा उपरांत दुखेस्त मरण आयलें. 24 मार्च 1970 आमदार जेनिफराचो जल्म जाल्लो. ती 56 वर्सां पिरायेची आशिल्ली. तिका 2 पूत, सुनो आनी नातवंडां आसात. जेनिफर मोन्सेरातान 2007 वर्सा आपली राजकीय कारकीर्द सुरू केली. 2012 वर्सा काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर ती पयलेच खेपे ताळगांव मतदारसंघांतल्यान आमदार म्हणून वेंचून आयली. उपरांत 2017 वर्सा ती परतून जैतिवंत जावन सेगीत 2 फावटी वेंचून आयिल्ली गोंयची ती पयली बायल आमदार थारली. 2019 वर्सा तिणें आपलो घरकार पणजेचो आमदार तशेंच मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी हेर काँग्रेस आमदारां वांगडा भाजपात प्रवेश केल्लो. उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मंत्रिमंडळात तिका कॅबिनेट मंत्र्याची जापसालदारकी दिली. महसूल, म्हायती तंत्रगिन्यान, कामगार, रोजगार ह्या सारकिल्ल्या महत्वाची खाती तिणें सांबाळ्ळी. राजकारणा वांगडाच बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीरूय तिणें उल्लेखनीय वावर केलो. गोवा राज्य बायलां आयोगाची वांगडी म्हणून तिणें काम केल्लें. खासा करून ताळगांव मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामांचेर तिणें लक्ष केंद्रीत केलें. जेनिफर मोन्सेरात हांच्या मरणाक लागून गोंयांत एक अणभवी आनी लोकप्रधान बायल फुडारी वगडायल्या आनी राज्यांतल्या राजकीय आनी समाजीक मळावयल्यान तिका आर्गां ओंपपाक लागल्यात.
गोयची आदली मंत्री तशेंच आमदार जेनिफर मोन्सेरात ही आयतारा संवसाराक अंतरली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या सयत मंत्री, आमदार आनी हेर फुडाऱ्यांनी सर्गेस्त आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांकां आर्गां ओंपली. आमची लाडकी कशी ती सदांच हातरा चेराची आणि सदांच केन्नाय कोणी फोन मारल्यार केन्ना रिस्पॉन्स करपी, कितें काम आसल्यार एनी टायम ती काम करताली. आणि गेले वर्सभर तिका एक खूब त्रास कोणाक जाता तांकां कळटा कितके त्रास जाता ते, तिणें खूब सोंसले. पूण एक हो दुयेंसूच अशें आसा की तें कठीण, व्हडले व्हडले लोक ह्या दुयेंसान हे जाल्ले आसा. तिका तिणें लास्ट पर्यंत आपूण होप तिणें दवरलेलो, म्हणजे अशी एक मनीस ती गंभीर आशिल्ली अशी. सगळ्या तालिगांवच्या लोकांक आज सगळ्यांक आमकां शॉक सगळ्यांक आदी न्यूज कळ्ळ्या बरोबर. फाल्यां तिजे 3:30 सुमार चर्चीन तालिगांव घरा कडेन सावन तालिगांव चर्चीन वतले आणि चर्चीन सावन 7:30 आमच्या 7:30 हिंदू स्मशानभूमी तिचें क्रिमेशन जातलें. तिची इच्छा आशिल्ली की आपल्याक हिंदू हेच्या प्रमाणे हें करचें म्हणून. त्या इच्छे प्रमाणे फाल्यां तिका थंय 3:30 1 वर थंय मास PMP जावन मागीर 4:30 हिंदू क्रिमेटरान येयात. वायट अशी घटना आणि आयज दनपारा 2 वरांचेर तालिगांवची MLA आनी माजी मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हाचें दुख्खद निधन जालें. आनी म्हटल्यार आमचे खातीर एक तालिगांवूच न्हय जाल्यार संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या आनी त्याच बरोबर बाकीच्या सगळ्या सरकारा भितर एक व्हडली हानी. आनी आतां तांकां कळीत केल्या प्रमाणे फाल्यां तिचे सगळे सोपस्कार आसले फाल्यां सकाळीं 9 3:30 जातले आनी 9 पासून 3:30 पर्यंत रेजिडेन्साचेर सांकवणपर कोण तरी येतात तांकां तांची भेट मेळटली. पार्टी खातीर कितले लॉस आसा? आजच्या ह्या क्षणाक इतलें की खरोखर सगळ्यांकच दुख्ख आसा आनी ही हानी बी आसा. ती एक शब्दान व्यक्त करपाक शकना आनी मोजपाक तातूंत भितर सांगूंक शकना. Pray to God to give Babu and Rohit and Amit and the family strength in this very difficult time. Jennifer's strength and give all the friends, her family, her supporters and everybody else who knows the strength in this very, very difficult time. ज्या फॅमिलीच्या दुखात सहभागी आसा ह्या आत्म्याक शांती लागून गोंय सरकाराचें काम सुदोरी यादगार उरतलें. तालिगांवच्या लोकांच्या स्मरणाक सुदोरी उरतली. भारतीय जनता पार्टी आनी गोंय सरकार लागूनच्या दुखात वांटेकारी आसा. सुदोरीत आमी तिका याद दवरता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ताळगावची आमदार आणि आदले महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हांच्या मरणाक लागून सरकारान राज्यात 2 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. या काळात पुराय राज्यात कसल्याच तरेच्यो मनरिजवण कार्यावळी जावच्यो नात कळ्ळें. फर्मागुडी बांदोडेच्या वाठारात येवपी प्रस्तावित IIT प्रकल्प आणि TCP खात्याचे कलम 39A आड थळाव्यांनी खर विरोध केला. या दोनूय प्रश्नांक विरोध करपी थाराव थळाव्यांनी एकमतान पास केला. पर्यावरण, उदक संपत्ती, जैवविविधताय आणि थळाव्या पुजा स्थळांची राखण करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या.
फर्मागुडी बांदोडेच्या वाठारात येवपी प्रस्तावित IIT प्रकल्प आनी TCP कलम 39A चेर वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ग्रामसभेत ही चर्चा बरीच गरम जाली. चर्चे उपरांत थळाव्यांनी आनी पंचायतीच्या वांगड्यांनी एकमतान IIT प्रकल्प आनी कलम 39A ह्या दोनूय गजालींक खर विरोध करीत थाराव पास केलो. थळाव्यांच्या मतान प्रस्तावित प्रकल्पा खातीर विचारात घेतिल्लो दोंगराळ वाठार पर्यावरणीय नदरेत खूपच गरजेचो आसा. ह्या दोंगुल्लेचेर उदका स्त्रोत आनी गिरेस्त जैवविविधताय आसा. तशेंच कटमगाळ दादा देवाचो पवित्र थळ आसा. अशा सुवातेर व्हड प्रमाणात उदरगत प्रकल्प स्थापन केल्यार पर्यावरण आनी थळाव्या संस्कृतायेचेर गंभीर परिणाम जावंक शकता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. तशेंच ह्या वेळार थळाव्यांनी TCP कलम 39A संबंदीय खर विरोध केलो. पर्यावरण, शेताक तशेंच थळाव्या लोकांच्या हिताक प्राधान्य दिवचे अशी मागणी ताणें केल्या. ते भायर खंयचोय व्हड उदरगत प्रकल्प चालीक लावचे पयलीं लोकांक विस्वासात घेवप गरजेचे आसात. ग्रामसभेत मान्य केल्लो थाराव राज्य सरकार TCP खात्या आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक धाडपाचोय निर्णय ह्या वेळार घेतलो. ग्रामसभा आशिल्ली आनी ह्या विशयान गंभीर विशय दोन विशयांचेर चर्चा जाली. तो म्हणल्यार आमचो IIT प्रोजेक्ट तो वयर कटमगाळी येवपाचो आसा, कटमगाळी परिसरांत म्हणत आसा. सो तेका सगळ्या ग्रामस्थांनी आमी मेळोन म्हणत आसा ओपोज केल्लो आसा. कारण तो प्रोजेक्ट हो एक विकासाचो न्ही, तर आमच्या गांवचो विकासाचो जावन आसा. ताका लागून सगळ्यांनी समजुतदारपणान म्हणत आसा सगळ्या विरोध केल्लो आसा. आनी पंचायतीनूय आमकां सहभाग सपोर्ट केल्लो आसा की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका, आमी गांवकऱ्यां बरोबर आसा म्हणून. सो दुसरो म्हणल्यार 39A हो स्क्रॅप करचो म्हणून हेजें आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. सगळ्यांनी पंच सदस्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. आनी ही सगळी जी हें आसा तें रेजोल्युशन आसा तें कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा TCP आसूं जावं बाकीचे आमदार आसूं आनी कोण आसूं तांकां सगळ्यांक फॉरवर्ड करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. आमचे विद्यमान CM प्रमोद सावंत हांकांय म्हाजो रिक्वेस्ट आसा, तुमी जर निसर्गाचें जतन करतले, आमचे देवी देवचारांची स्थानां आनी तो जो पर्यावरण गोरवांचें रक्षण गोरक्षकाचेर जर तुमकां अभिमान आसा जाल्यार हांव CMाक खरो मना पासून रिक्वेस्ट करता, तुमी ह्या वाठारांत जो पळय प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता तो प्रोजेक्ट तुमकां सुद्दां घातक जातलो, तुमच्या जिवनाचेर घातक जातलो. तेन्ना हांव तुमकां एक ईश्वराचो भक्त ह्या नात्यान तुमकां सांगता, तुमी ते हेका चड जोर दिवं नाका. आनी त्या पेक्षा जे कडेन खंय जावंक जाय, जे कडेन कोणाकूच कटकट ना अशें स्थळांक तो व्हरपाचो प्रयत्न करा, पूण हो वाठाराक नाका. तो प्रोजेक्ट आसा पळय तो गोंयभरांतल्यान धांवडून घातला, तो आमकां कित्याक हांगा ताका खंयच मान्यता दिवना, कोणेच ताका सपोर्ट करूना. तो हांगा हाडून आमच्या हड्ड्यार घालता तो कित्याक, कोणा तरी हितून खावपाचें आसा, कितें करपाचें आसा म्हणून तो प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक सोदता. अशें ते जाता जाल्यार ते बेगीन बंद करचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कारापूरकारांचे मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाआड आंदोलनात तापिल्ले आसा. आंदोलन करपी लोक गोंयच्या वेगवेगळ्या जागृत धार्मीक स्थळांक भेट दिवन न्याय मेळचो म्हणून देवांक गाराणें घालतले. आयतारा दनपरा वादग्रस्त प्रकल्पा कडेन आशिल्ल्या राखणदार गड्याचो रवळनाथ ह्या धार्मीक स्थळाचेर गाराणें आनी ध्वज उबारून ह्या आंदोलनाक सुरवात जाली. ह्या आंदोलनात नागा साधून सयत वेगवेगळ्या वाठारांतले सामाजीक कार्यकर्ते वांटेकार जाल्यात. कारापूरचे ग्रामस्थ आयज तुजे कडेन मागणे घेवन आहा म्हाज्या माते. तेन्ना जे जे एक्टिविस्ट जे आमकां हे शामील आहा, जे लोक आमच्या वांगडा हितान आहा, तेंचे सगळ्यांचे आरोग्याचे आयुश्य सगळ्यांचे देखरेख तूं करून घे सायबा. तशेंच आयज तूं घडीचो रवनाथ तेका तूं स्वता फुडें सरोन आयज ह्यो जो विजयी पथक आहा तो बऱ्या भशेन बऱ्या रितीन आनी तूं बऱ्या रितीन सगळ्यांच्या येवजेन तूं फुडें सरोन ह्यो बऱ्या भशेन हांगासर तुजो पावन करून घे, विजय पताका पावन करून घे. आयज तुका जर कोणी कितें पावन कितें करूंक वयत, तुका जर कोणी बांदून घालपाक प्रयत्न करीत जाल्यार तूं फुडें सरोन फुडें रावन तूं तेंचे कसलेच मान्य करून घेवं नाका. तूं ह्या ग्रामस्थां वांगडा राव. ह्यो जो प्रकरण तुज्या धर्तेचेर हाडला तो बंद करपाचें तूं फुडें रावन तूं करून घे. सगळ्या देवांक, सगळ्या राखणदारांक, सगळ्या सायबिणींक तूं उबो करून दवर. सगळ्यांचें कल्याण कर, रक्षण कर, यश आनी बरें कर. ह्या
जेन्ना श्रीकृष्णान महाभारताक युद्ध सुरू केल्लें तेन्ना शंखनादाचेर केल्लें बरोबर, आनी एक ध्वजा आमच्या रथाचेर लायल्ली. तशीच आयज आमी नागा साधूचे हस्ते हें प्रकरण हाता भायर पावल्या. सरकार हेजेर कांय ठाम ना. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ह्या लोकांक परत परत त्रास जाता. बट तें युद्ध आमी कशें व्हरपाचें आनी कशें काबार करतले हें आमी एक ठाम चिंतलेलें आसा. तेन्ना नागा साधू आतां थोडे थोडे येवपा लागल्यात आनी आयच्यान ह्या युद्धाची खरी सुरवात ह्या लोधा प्रोजेक्टाच्या भायर आमी करपाची आसा. त्या राज्यव्यापी आमी त्या तरेन धरूंक ना. जो प्रेझेंटली हा अर्दो बिकॉज टायम कन्स्ट्रेंट जो आसा त्या खातीर आमी हाफ ऑफ द हेत केला. थोड्याच जाग्याचेर आमी हे लक्ष केंद्रीत केल्लेलें आसा. बिकॉज ते नागा साधूज आसा तांकां वयपाचो तेंचो कार्यक्रम आसता, ते चड टायम रावना एका जाग्याचेर. सो आमचो रातचो जो हवन जातलो त्या हातून नागा साधूज बसतले. फाल्यांचो महाप्रसादाचो आसतलो प्रोग्राम, ताका सगळ्यांक हांव इन्वायट करता परत एकदा. तुम्ही महाप्रसाद घेवपाक फाल्यां सकाळी 12:30 म्हटल्यार तुमी पुजे खातीर थंयसर आहुती जातली, पूर्ण आहुती थंयसर तुमी या. आनी मागीर मंगळार दीस जो जातलो गांवचे जे कारापूर गांवचे जितले देवस्थ आसता देवळां आसा आनी राखणकार आसा तांकां सगळ्यांक पांयां पडपाचो एक कार्यक्रम जातलो. तेच्या नंतर प्रेस कॉन्फरन्स जावन नागा साधू पण हवन आहा ते खंय म्हटलें कारापुरा हवन आसा ते शांतादुर्गाच्या प्रांगणात थंयसर हवन कुंड आसा, थंयसरूच हवन जातलें. एक कन्वर्शन तुवें जें केलां अंडर 39A, काल तूं व्हडलो ग्रीन कुर्ता घालून सांगता 39A विल बी प्रोटेक्टर ऑफ गोवा. आय एम टेलिंग यू 39A इज अ बॅलिस्टीक मिसायल बेज अंडर यू. तूं गोंयचेर बॅलिस्टीक मिसायल सोडटा आनी दीस इज द मोस्ट पॉवरफूल बॅलिस्टीक मिसायल ऑन गोवा फ्रॉम यू. आनी तुजी ती बॅलिस्टीक मिसायल ज्यो पडटा थिंगा दोगोर आसलो नाच जाता. चिखले ग्रामसभेत सगळ्या पंच वांगड्यांच्या तेक्यान कलम 39A रद्द करपाचो थाराव एकमतान पास जालो. चिखले पंचायतीन असो थाराव पास करपाची ही पहिलीच खेप. पुराय गावात कलम 39A विरोधात आसा अशें थळावे सांगतात. ग्रामसभेत सिवेज व्यवस्थेचेर चर्चा जाली, तशेंच सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करचो अशी मागणी केली. तशेंच सलग 3 ग्रामसभेक गैरहजर रावपी पंच वांगड्यान अपात्र थारोवपाची मागणी केली. पळयात. But how to solve it now? Do that. The court says, not me. The examiner of the court. ची गोष्ट आमच्या चिखलेच्या ग्रामसभेक जाली ती 39A चेर स्क्रॅप करपाचे रेझोल्युशन आयज आमच्या ग्रामसभेत युनॅनिमसली पास केले, सपोर्टेड इवन बाय द इलेक्टेड पंचायत बॉडी. दिस इज फर्स्ट टाइम हे भाशेन एक रेझोल्युशन पास जाल्लें आहा. आता हे महत्वाचें कितें म्हणटा, देर वॉज अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ग्रामसभा मेंबर्स. Huge crowd was there attending it, and they had all come to oppose the 39A. महत्वाचें अशें आहा तेतूंतल्यान एक फॉलोआउट म्हणल्यार की गांव एक वदान आहा आनी आमचो मिनिस्टर एक वदान आहा हें दिसून येयलें. कित्याक आमचो पळय मिनिस्टर आहा बाब मोहित गुदिनो हो 39A सपोर्ट करता. फाटीं ताचो एक स्टेटमेंट येयलो की 39A जावची म्हण आपूण बाजू तांकां दिता म्हण. आयज अशें दिसून येयलें की आख्खो चिखलेच गांव आख्खी ताची कॉन्स्टिट्युएन्सी ओपोज करता आनी हो मिनिस्टर आयसोलेट जावन आमच्या लोकांचे विरुद्ध प्लॅनिंग करता. जी गांवाची सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ती कोलॅप्स जाल्ली आहा. आयज पंचायत आमची भीक मागूंक पावता, अपील करता सरकाराक आनी सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक खंय तरी एक सेंट्रलायज सिवरेज प्लांट घालचो. हे टोटली अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंटाचो फळ आयज आमकां स्थानीक लोकांक भोगचें पडटा. आयज लोकांक पळय जे त्रास जाता, सिवेज सिपेज जाता, जशे प्रभू वायोलेटाचो इश्यू जालो तसो आतां आनी दुसरे दस्तूक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सान जाला. सगळी बिल्डिंगांनी आयज सिवेजीस प्रॉब्लम आहा. ग्रामसभेंत पंचायत बॉडी इलेक्टेड पळय पंचायत आहा ते येयना ते, आनीक तेणी येवपाकूच जाय. फॉर वॉट रिझन ते येयना ते आमकां खबर ना. आमी बी स्टडी करताली की तांकां ह्या ग्राउंड्साचेर डिस्क्वॉलिफाय करूं जात जाल्यार, बट देर इज नो प्रोविजन. Actually, director of panchayat has to amend the panchayat rules that if any of the elected panchayat members do not attend Gram Sabha for 3 consecutive terms, then they should be liable for this qualification. From Section 39E, notification of the proposed town and country planning act. Okay, that was
discussed in length, and there are resolution passed not to go ahead with that. The whole Gram Sabha, entire Gram Sabha has objected, and we have decided to give this resolution to the required authorities, to the Panchayat. प्रपोजल घातलो 39 स्क्रॅप करतो म्हणून तो आयज सगळ्याच्या संमतीन तो ग्रामसभेन पास करता आसा आणि तेजे विशयी आमचे चिखली पंचायतीक मोर दॅन 39 आता लोकांचो फ्रस्ट्रेशन आहा दॅट NTZ घातलेलो आहा. NTZ मीन्स जे लोकांची घरां आशिल्ली प्लॉटां आशिल्ली पळय डेव्हलप दॅट हॅज बिकम अनयुजेबल, वी कांट डू एनीथिंग. सो लोकांनी खूबशी एप्लिकेशन केल्ले आहा पंचायतीन टू NTZ काडपाक, नो डेव्हलपमेंट झोन. दॅट्स द बिगर इशू दॅन द 39 years. सो टुडे वी हॅव डिस्कस्ड दॅट थिंग एंड आमी गव्हर्मेंटाक बरयतले. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भिरांकूळ अपघात जाले. बांबोळे नियाज रेस्टॉरंटा लागसार 4 गाडयांचो विचित्र अपघात जालो. एक I-20 कार पलटी जावन महिंद्रा कारीच्या बॉनेटाचेर पडली. नियाज रेस्टॉरंटा लागसार जाल्ल्या अपघातात गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले. तशेंच ह्या अपघातात एकल्याक दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. ह्या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखळून पडली. मस्कती पेडण्या म्हालांतल्या उगव्या वाठारांत XUV 500 कारीच्या चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान अपघात जालो. देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघातांच्या घडणुकीचो पंचनामा केलो. From Kottalim, this guy, the red Scorpio that was there, it was keep on dodging lanes, and I chose to the Scorpio one, the red Scorpio, the Yeah. Karnataka registration. Yeah. It was coming, it kept dodging lanes, dodging everybody. Anyway, we decided to go towards the slow lane, and we were coming from the side. Suddenly, the moment we reached over here, after crossing the GMC place, he came. The red car, it hit us. Yeah. Then it hit the adjacent and the white car that was there, and then from behind it turned itself, and the black car it overturned. Yeah, it banged and it overturned above this. Yeah. So what do you think? The red car was full with the speed and dodging on the road. Yes, he was literally going from one lane to another without any control of speed. How is that even? How can he drive like that even given on the road is so wide? Just look at this of the road. And if those railings were not there, all the 3 cars would have gone overturned towards the other side of the road. That's very. So any injuries reported? For me and my family, no as such. But I don't know about the car that was overturned above. I think he's gone to the hospital. आता आम्ही असा ते बांबोलीम GMC कडेन आता तुम्ही हिंगा फाटल्यान पळयता पळय तेजी व्हेकल, सो हे व्हेकलाचे कोण चलयताले पळय तेणे आमकां एक इन्फॉर्मेशन दिले कित्याक ती रेड स्कॉर्पियो पळय कशी येताली पळय ती आउट ऑफ कंट्रोल अशें म्हणटा लोकला कडेन आमकां इन्फॉर्मेशन मेवलें त्या प्रमाणे अशें म्हणटा ते लोक ती कर्नाटका रेजिस्टर स्कॉर्पियो आसली पळय ती फुली ड्रंक आसलो तो ड्रायव्हर आणि तेका लागून हे इतले एक्सिडेंट जावपाक हिंगा हे ऑल टुगेदर 4 व्हेकल हिंगा तुका एक्सिडेंट जाल्ले त्यो आमकां दिश्टी पडटा. आणि हे फाटल्यान आसा ते गाडयेल्यान आमकां कोणे व्हेकलान आसले पळय तेणी इन्फॉर्मेशन दिले ते प्रमाणे अशें जालें. ते अशें सांगता तो आख्खी वाट इतलो झिगझॅग मूव जायत येतालो स्कॉर्पियो आणि तेका लागून हे हिंगा एक्सिडेंट जावन. आणि अशीं ती सांगता हे तो रेलिंग नासले सायडीक तर बॅरिकेड नासले जाल्यार हे सगल्यो 3-4 गाडयो हिंगा सफल पडटल्यो आसल्यो सर्वीस रोडाचेर. हे आतां तुमी पळयता ते GMCच्या फुडल्यान आणि हेचेर आतां आजून पासून कंट्रोल ना. कोण ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग करता पळय तेचेर कांयच कंट्रोल ना. सो कंट्रोल आतां केन्ना जातलो आनी रोडाचेर आमकां गोंयकारांक सेफ्टी कशी मेळटली कित्याक एक गाडी फ्रॉम कर्नाटका रेजिस्टर आनी उरलेल्यो 3 गाडयो गोवा रेजिस्टर. सो तेका एकल्याक लागून हे इतल्यो इंजरी जावपाक हिंगा आयज पावल्यो.
मोर्चे आदवोगादाचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणाचो गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान खर निशेध केला. येवपी विधानसभा अधिवेशनात वकिलाच्या सुरक्षे खातीर कायदो काडचो अशी मागणी चोडणकारान केल्या. तशेंच ह्या प्रकरणातले हेर आरोपींक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान केल्या. की मोर्जे हांगा तेम वाड्यार एक भिरांकूळ घटना पयलीं आमी आयकल्ले गोंयान भुरगे सुरक्षीत ना, बायलां सुरक्षीत ना, जाणटे सुरक्षीत ना, गोंयचे लोक सुरक्षीत ना. वचात थंय खून जातात, मारामारी जातात, झगड्यो जातात आनी पुलिसांचो कंट्रोल ह्या सगळ्या घडणुकेचेर ना. आनी जेन्ना सामान्य मनशाक न्याय मेळना, जेन्ना तेंचेर अन्याय जाता, तेन्ना सामान्य मनीस जो पयलो कोणा कडेन जर एप्रोच जाता तर तो एडवोकेट, आदवोगाद तेचो आधार आसता, पुलीस आधार आसता. पूण आमी हांगा तेम वाडो मोर्जे हांगा पळयले की जो लोकांक न्याय दिवपाक मुखार येता तेचेरूच हल्लो जाता. सो ही आमच्या गोंयची लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आयज तयार जाल्लें आसा. जो आदवोगाद सामान्य नागरिकांक थकाय दिता, आदार दिता आनी तेंचो आमकां पाठबळ मेळटा की तेच्या आदारान आमी झगडी आमचे न्याय मागपाचें झूज आमी मुखार व्हरता. आयज त्याच यंत्रणेचेर, त्याच शासनाचेर, कोर्टाच्या त्याच एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आयज हो घातक हल्लो जाल्लो आसा. गोंय सरकारान जाता तितले बेगीन येता ते विधानसभेन हो कायदो करून घेवचो. त्याच बरोबर असले प्रकार जे आसा ते खपोवन घेवपाचे ना. जे दोशी आसा फक्त आतां दोगांक अरेस्ट केल्या, बाकी आनीक 8 जाण आसात, 10 जाण आसात, ती सखोल चौकशी करून तेंचेर कारवाई करची ही आमची मागणी आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.